नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। येमेनाच्या गेर्रांतल्यान गोंयकार बरे भशेन घरा। भारतीय नौदळाच्या ऑपरेशन राहतात गोंयकार फामिलीक थाकाय। म्हापशेच्या जया बर्डेचो पळयात आंगार कांटो हाडपी प्रवास। स्टुडंट एक्सक्लुझिव्ह। बायणा दर्यादेगेवयली 205 घरां खाली करूंक मामलेदारान पुलीस संरक्षणात दिल्यो नोटीशी। लोकांक 48 वरांचो प्राज। घरांक दर्याचो धोको। लोक मारतात, सरकाराच्या नांवान बोवाळ। 30% ड्रायव्हिंग लायसन्स बोगस। फायन वाडोवपाची गरज। एक्सिडेंट 50% देंवोवपाचे सरकाराचे टार्गेट। येरादारी मंडळाच्या 21व्या बसकेत उलयले गडकरी आनी सुनील। फॅब इंडियाचे एमडी सीईओ धरून 7 अधिकाऱ्यांची क्रायम ब्रँचीत दिसभर चौकशी। कादोळे आउटलेटाच्या मॅनेजराचे तपासतात दावे। एमडी सीईओ म्हणटा कॅमेराचे काम बिझनेस मॅनेजराचे। आणि आदलो आरडीए मंत्री आणि आमदार मिकीक सोदपाक पुलिसाची 5 जाणांची टीम चल्ली दिल्ली। मिकीचेर कोर्टाचे अटक वॉरंट। पुलिसाक 7 दिसांचो प्राज। बेताळ घाटी ना मिकीचो पत्तो। खबरो विस्तारान। येमेनात घेर्र पेटला। एके वटेन विमानाच्यो एकसारक्यो घिरट्यो बॉम्बिंग जाल्यार दुसरे वटेन मिसायल तोफांचो मारो। गेर्राच्या ह्या भयानक परिस्थितीत भारतीय नौदळाच्या ऑपरेशन राहताचो आधार घेवन जया बर्डे बरे भशेन म्हापशा तिच्या फामिली मेरेन परत पावली। नर्सिंग डायरेक्टर म्हण येमेनात आशिल्ल्या जयान प्रुडंटाच्या अपर्णा गवंडळकाराक येमेनातल्यान सुटकेच्या प्रवासाचे आंगार कांटो हाडपी अनुभव सांगले। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। लग्नाचो 30वा वाडदीस एका सप्तकाचेर पावला। फुडल्या म्हयन्यात चल्याचें लग्न थारलां आनी तुमी यादवी चलिल्ल्या येमेन देशांत अडकून पडल्यात। हय, ही काणी आसा म्हापशेच्या जया बर्डेची। भारतीय नौदळान गेर्र पेटिल्ल्या येमेनांतल्यान ज्या 2 गोंयकारांक वाचयले तातूंतली एक बायल। So on 26th it was started and 30th it was very big bombarding started. So 31st my all nurses stopped the work. I went into the kitchen to just have 1 cup of tea. It was bombarded and 3 bullets it came to my accommodation. Started your journey from my hospital to the Mahalla seaport. On the half road they started and the Audi people started firing from the top. And I don't know what to do and where to go because we are in the car, 2 cars. That time big missile and big firing was going on and bombarding and all these things. Then after that, after reaching that seaport, then they took us in the small boat by 10 person without luggage. And when we are traveling in the boat was jumping under the water is coming, all are crying, this side bombarding, shooting. But when I was coming from Aden to the port, there was a firing and there is, I have bullet pieces here. This much. And here also. Take 6 hours to Jupiter to Bombay, and from after Bombay coming they given 3,000 from the Maharashtra ministry. So they given 3,000 and the food, everything, and then they dispute all the stuff by train. What was that thought? My 2 sons are there, my husband is there. My husband is in Kuwait now. After 8 years, he came 1 year back. We did not see each other for 3 years, and my son also. And he is going to get married in the next month. This is my kartavya as a mother, but I was thinking maybe I will not going to do this. We have a husband, Mr. Patel, and a son. So, तुमकां कितें जालें म्हणजे जेन्ना तुमकां न्यूज पळय आपली बायल थंय आसा आनी इतलें सिच्युएशन आसा, वॉट वॉज युअर? जेन्ना म्हाजे पळय उलोवप चालू आसलें तिच्या स्कायपा वयल्यान तितक्यान स्कायप खलास जालें, कॅन्सल जालें स्कायप, कॅन्सल. मागीर म्हाका कांयच कॉन्टॅक्ट ना. मागीर हांवूय भियालो आतां कितें जालें काय म्हणून डेली चॅक करता हांव, कशीच कॉन्टॅक्ट जायना. आनी मागीर सडनली 4 दिसांनी म्हाका बॉम्बेसून रातचे 11 फोन येयलो, आपूण बॉम्बे एअरपोर्टार पावले. तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. I was very worried. I didn't know whether my
in that war my mother was going to come back or not. I was even concerned whether she could come back very safely. I was very worried, I was very tensed. This would be really Mr. and Mrs. Burdey's very memorable wedding anniversary. She is back in all the tensions, and all the pain she has gone through all this day. And today they are celebrating their wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Mrs. Burdey has given a total live example that when there is an emergency, there is no caste, there is no religion, there is no nationality. What sustains and what leaves is just a humanity. With Omkar Farari, this is Aparna Gambirkar for Prudent. बायणा दर्यादेगेवेली 205 बांदकामां खाली करपाक मामलेदारान निमणी नोटीस दिल्या. लोकांक घरां खाली करूंक 48 वरांचो प्रास दिला. सगळ्या बेकायदेशीर घरांक पुलीस संरक्षणात नोटीसी दिल्यो. बेकायदेशीर बांदकामां तशेंच थंय रावपी लोकांची जिवाक दर्याचो धोको आशिल्ल्यान घरां खाली करची म्हण निमणी नोटीस हातार पडल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी आमदार आनी सरकाराचो निशेध केलो. बायणा दर्यादेगेर सरकारी जमनीर आनी दर्या कुशीक बांदिल्लीं घरां 48 वरां भितर खाली करपाच्यो नोटीसी मामलेदारान दिल्यात. नोटीसी हातार पडटनाच काचाबूल जाल्ल्या लोकांनी हे कारवायेचो निशेध केलो. ल्हान ल्हान भुरगीं आनी संवसार घेवन खंय वचपाचे म्हूण लोकांचो प्रस्न. येयले 2 नोटीस दिल्या, तिसरे नोटीस दिल्या. 15 तारखे टायमिंग हा. भायर सोराय म्हणटात. खंय भायर सरपाची? आमी धाकटे भुरग्यांक घेवन वयतले खंय? आमकां जागो नाका रावपाक. आतां भाड्या रूम घेतले जाल्यार 4000-5000 भाडे रूम हा. घरान जोडपाचे एकले मनीस आय. कितले म्हणून भाडी बोतल काय पोटा खातले आमी? आमकां ह्यो जागो सोडून दुसऱ्या जाग्यार आमकां वचपाचें ना आनी गेल्यार आमकां तेंच्यांनी खंयतरी सुवात दिवपाचो, इतकी आमची विनंती. फिशरमॅनांकूच आमचे एमएलए लोकल एमएलए हा मिलिंद नायक तो बेश्टे कितें फिशरमॅनाचे चित्ताय कितें आनी आमी कितें आमी मनीस न्हू बेश्टे फिशरमॅनच मनीस आहा कितें. तेंचे बायल भुरगे आहा आमचे बायल भुरगे घो बी खंय वचपाचे आमी खंय. तू घर बांदून दी ना जाल्यार ना दी पण तरी जागा तरी दाखय आमकां खंय वचपाचे आमी भुरग्याक घेवन. हे पयलीं कांय म्हयन्या फाटीं भर पावसांत बायणा दर्यादेगेवेली अशीच 75 बेकायदेशीर घरां खाली केल्ली. तेन्ना पावसांत लोकांक वाऱ्यार वडयले म्हूण बोवाळ पडिल्लो. आतां सरकारान गिमातूच उरिल्लीं 200 बांदकामां मोडपाचें थारायलां. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. देशभर 30% ड्रायव्हिंग लायसनां बोगस. कांय लोक घरा बसून लायसन काडटात म्हण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी म्हणटा. बेरेस्तारा दक्षिण भारत येरादारी मंडळाच्या 21व्या बसकेचे उक्तावण केले उपरांत गडकरी उलयलो. येरादारी नेम मोडटल्यांक फायन वाडोवपाची गरज येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायली. 2020 मेरेन गोंयच्या एक्सिडेंटाचो आंकडो 50% देंवोवपाचें टार्गेट दवरला. दक्षिण भारत येरादारी मंडळाच्या ह्या 21व्या बसकेक दक्षिण राज्यांतले चडशे येरादारी मंत्री वांटेकार जाल्ले. नितीन गडकरीन ह्या वेळार येरादारी नेम सुदारपाची गरज उक्तायली. गाडयो तयार करतल्या खातीर नवे नेम आसतले. आरटीओतलो स्टाफ लोकांकडेन सारको वागना म्हूण गडकरी उलयलो. and 1,50,000 deaths are there. We are also making a lot of rules regarding the manufacturing of the vehicles. Whatever goods generate from you, really these are very important. And for the road safety concern, we will definitely we are very ready and open-minded to accept your good suggestion. येरादारी नेम मोडटल्यांक फायन वाडोवंक जाय म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. While on the subject of road safety, I am happy to inform you that the Transport Department is carrying out route risk assessment of the north-south Patraravi to Pune and east-west Vasco to Mole. Sir, another important decision of bringing in Road Safety Bill 2014, major amendment to existing Motor Vehicle Act was also long pending. Many provisions of the Act thereunder have almost become absolute and definitely require changes to keep the pace with the development. गोंयच्या एक्सिडेंटाचो आंकडो 50% देंवोवपाचें टार्गेट गोंय सरकारान दवरला. As far as Goa is concerned, it has highest density of vehicles. We have 2 vehicles per every 3 persons in the state. I promise you that the state of Goa will strive to achieve the target of reducing the road accidents to 50%. To support your initiative of implementation of UN Decadal Resolution on Road Safety.
शुक्रारा दनपारां बसका सोंपली. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आदलो आरडीए मंत्री आणि आमदार मिकी पाशेकोक खंय पुलीस सोदतात. मिकीचो खंयच पत्तो ना. मिकीचेर कोर्टाचे सध्या अटक वॉरंट आसा. 7 दिसां भितर मिकीक भितर उडोवचो म्हण मडगांवच्या कोर्टान अटक वॉरंट काडला. पुलीस खंय बेताळफाटी वचून आयले. मिकीचो थंय पत्तो ना. इंजिनियर मारपेट केशीत मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय पडल्या. आदेशाचेर स्थगिती नासतनाय मिकी कादयेत शरण येना म्हण ताच्या आड वॉरंट काडला. मिकी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार अर्ज घाला. घेऊया एक विराम.